लहान भोडा संगी मेळून गीता गाव्या बापा पुता पवित्रात्म्या दिन वासूया भावार्था सगुण परगटून संभ्रम करया मोगा सेवेन जिनी जियेव कादार माग्या सोडवण्याची विचित कथ्या मोती काढया अपरिमित मोग देवासो काळजान बोग्या क्रिस्तासो गुड भक्ती नियाळ आजापाव्या उतरान करणे सुवार्तेच्यो साक्षी जाव्या लहाना व्हडा संगी मेळून गीता गाव्या बापा पुता पवित्रात्म्या दिन वासूया भावार्था सोगुड परगटून संभ्रम करया मोगा सेवेन जिनी जियेव कादार माग्या मोगान भावन आनी भयणीनो देव बरी सांज दिवन तुमकां सुमेजता म्हूण मागता आनी मिसाच्या बलिदाना मोगाचो येवकार मागता ह्या मिसाच्या बलिदानाचे ते सवां ह्या बरी आसात अर्गन जावन ह्या मिसाचें बलिदान भेटयता मेरी पिलोमिना पवित्र काळजावाडो कुटुंबान देवादीन जाल्यार आत्म्या बसून मीस भेटयता मेरी पिलोमिना पवित्र काळजावाडो देवादीन एस साल्डानाच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता विलियम साल्डान आनी कुटां पवित्र काळजावाडो तशेंच पिरगज कुटुंबा खातीर पिरगजेंतल्या सक्कड कुटुंबा खातीर कुटुंबाच्या सान्याच्या त्या सवां खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवचें जावन आसा हाचे संगी आमची त्या सवां मागणी सोमियाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करून मागया प्रत्येक जावन इराण आनी इस्रायला मदें झुजू सुरू जालां थंयसर शांती समाधान राज जावचे खातीर आज आमी मागया तशेंच परच्या दिसा एरोप्लेन पडोवन मरण पावल्ल्या त्या भावंडांच्या आत्म्याक शांती मागतना दुखानी आसच्या त्या कुटुंबा खातीर आज आमी विशेश तरान मागया सोमी तांकां बुजोवंक दी सांगात दिवं दी आदार दिवं दी म्हणून ह्या बलिदाना वेळी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें आमच्या सोम्याचे जो क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगाच्यान एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सोम्याच्या जेवणान भाग घेवंक आमी सांगाता जमल्या आज आमी भोव पवित्र त्रिंदादीचे परब आचरण करता आयची देवस्तुती पवित्र त्रिंदादीचो एकतार आमच्या जिवितान दिसो म्हणलो संदेश दिता आज आमी त्रिंदादीक मान करतना आमच्या कुटुंबान आनी समाजेन त्रिंदादी परी एकवटाचें जिवीत जियोवंक आनी ताची वळख हेरांक दिवंक आदार मागया क्रिस्ततय म्हज्या मोगान भावन आनी भयणीनो पवित्र त्रिंदादीक आमी मान करन हें फेस्त व्हडा दाबाज्यान आमी संभ्रमतना कित्याक पवित्र त्रिंदाद आमच्या भावार्थाची बुन्याद जावन आसा त्रिएक देवाच्या नांवान आमी जियोवचें जावन आसा आनी त्या देखून आज आमच्या भावार्थाचें हें मुळावें फेस्त आज आमी संभ्रमतना त्रिएक देवाची बेसांवां आशिर्वादां आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागया त्रिएक देवादे आसलो मोग एकवटो आमच्या जिवितान आनी आमच्या कुटुंबांत दिसून येवंक आनी त्या भाशेन आमचें जिवीत बांदून हाडूंक जाय असली सक्कड करपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया तर हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेताना मोगा एकवटान जियोवंक त्रिंदादीचें भावार्थी जिवीत जियोवंक आमी सुकोवन पडलेल्या खातीर त्रिएक देवा लागीं एकामेका लागीं भोगसने मागोवन नितळ काळजान ह्या बलिदानाक आमी आयती जावया सांगात आमी म्हणया हांव फातकी सरपदा देवाक आंदमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवाडा अपराध त्या बसून बगेवन सदांच हांव कामरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आंदमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थोवन मागता सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावों सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत
Krista kakutkan, Krista kakutkan, Sumia kakutkan, Sumia kakutkan. महिमा देवाकु सर्गी आणि शांतीताच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्पोद्वेदार देव बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वासा तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकृत तू बापाच्या भुजा बसला आमचे मागणे मानून घे हिच्या पवित्रज्ञा सांगाते देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुतानी पवित्र आत्म्या बराबर अगम परजळान तू जियेताय तुम्ही तेगी जण आरंभाने अंत नसलेलो आमचो महिमेवन देव आईच्या दबाजीक परबे दिसा तुमकां तेगांक आमच्या त्रिएका देवाक खालतेपणी आमी प्रणिपात करता आनी दिनवाशी काळजान वाखणता पवित्र आत्म्या उदेशीं जेजू तुझ्या पुता सवे तुजी आपणायलेली भुरगीं तुवें आमकां केल्याय हे आमोलीक देणे या संवसारांत विश्वासपणान सांबाळल्या उपरांत सर्गार तुमच्या महिमेंत जिणयेचे वांटेली जावंक आनी ससना तुमकां वाखणूंक आमकां पावय आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना पयलें वाचप मुन्याच्या पुस्तकांतलें वाचप देवाची जाणवाय अशें म्हणटा आपल्या कामाच्या आरंभाक सर्वेस्परान म्हाका रचलें ताज्या पुरातन कृत्या मदें हांव सोंपयलीं पुर्विल्या काळांतावन आरंभातावन पृथ्वीची उत्पत्ती जावचे आदीं ताणें म्हाका थीर केलें म्हजो जल्म जालो तेन्ना सागोर नासले उदकाच्यो जरी उमळ्योंक नासल्यो पर्वतांक तांच्या स्थानार थीर करचे आदीं देवान उबे रावचे आदीं हांव जल्मली ताणें आजून पृथ्वी आनी शेतां वा भुंयची पयली मूठभर माती लेगून करूंक नासली जेन्ना ताणें आकाशाचें निर्माण केलें तेन्ना हांव थंय आसलीं जेन्ना ताणें सागोरा भोंवतणी परतून घालें तेन्ना हांवें वयल्या कुपांचें स्थान निर्धारीत केलें आनी सागोराच्यो जरी पुटश्यो केल्यो जेन्ना ताणें दर्याच्यो मेरो निश्चित केल्यो आनी उदक मेरां भायर वचन अशें आज्ञा दिली जेन्ना ताणें पृथ्वीची बुन्याद घाली तेन्ना हांव
एका निपुण शिल्प्या परी ताज्या सवे आसलें. दिसान दीस हांव ताका संतोश भरीत करतलीं. सगळो वेळ हांव ताजे मुखार खेळटलीं. ताज्या संवसारांत हांव खेळटलीं आनी मनशां मदें हांव आनंद भोगतलीं. देवाचें उतार हें. देवाचें उतार. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्ते नावते तुझे आखे प्रितमेचे. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्ते नावते तुझे आखे प्रितमेचे. तुझ्या हातान सवार म्हण असलेल्या अंतरडाक हांव दिश लायताना, आणि एका मांडावणे थंय कसलेली संदेकेत देखताना. मनीस कोण तुवें तसो उगडास करच्या, विनाशी मनीस कितें तुवें ताची पर्वा करच्या. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्ते नावते तुझे आखे प्रितमेचे. तरी देवदूता उपरांत दुसरे स्थान तुवें ताका दिलाय. व्हड मायमेन आनी वैभवान तुवें ताका नेटयलाय. तुज्या हातांच्या रस्त्याचे ताका अधिकारी नेमलाय, आनी रचलेलो संसार ताच्या पांयांतळा दवरलाय. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्ते नावते तुझे आखे प्रितमेचे. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्ते नावते तुझे आखे प्रितमेचे. दुसरें वाचप. सांत पावलोनूक रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, भावार्था वरवीं आमी नित्यवंतपण जोडलां. आसता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आतां देवाचे शांतीन जियेता. आमी आतां आसलेल्या कुरपेच्या पावंडार आमी पावसे आमकां वाट वेल्ले जेजू क्रिस्तानूच, आनी ताचेच उदेशी देवा सवें आमकां वायभाव लाभतलो म्हणून भरवसो दवरून उल्हास पावता. तितलेंच न्हय, आमच्या कश्ट आनवारांती आमी संतोश पावता. कित्याक कश्ट आनवरां सोंसणीकायेक वाट करतात. सोंसणीकाय आमची तिरासण पारखूंक पावता, आनी तिरासण आमच्या बरवसाचें मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणाव. असलो बरवसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपलें देणें म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ वतला. देवाचें उतार हें. देवाचें उतार. Alleluia, 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 Alleluia. आनंद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जो आसा, जो आसलेलो आनी जो आसतलो त्या देवा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वस्व तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. जुवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या.
त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, आनीकी जायत्यो संगती आमी तुमकां सांगच्यो आसात, पूण आतां तुमकां त्यो वावोवंक तांकां ना. सतसो पवित्रात्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पळयतलो. तो आपलेच ताकी कांयच उलोवचो ना, आपणें आयकल्लेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें गरज्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो, आनी तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो, आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. जे बापाचे ते सगळे म्हजेंच, देखून हांवें म्हळें तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल भावांनो आनी भयण्यांनो, आमी भुरगीं आसतना आमी स्कुलाक वेतेल्या आनी आमकां एक पाठ मॅथमॅटिक्स वा गणिता वा लेक्का पाठ म्हणटा. पूण इस्कॉलाक वेताना थोड्यांक हो पाठ सुलाभ 100 100 मार्क्स काडची आसात, पूण थोड्यांक कितलेंय लेक्का शिकयल्यार तकलेक वसनांतलीं जायतीं जाणां आसात. आनी पयलीं जावचे लेक्का पाठांत तसलीं मस्त जाणां आसलीं. ताका लागून मस्त बडी आमी भुरग्यांनी सांगचें आयकलां, खंयचेय वय लेक्का वा गणिता मॅथमॅटिक्स एक न्ही, ते म्हज्या तकलेक तो वसना म्हणून. आयच्या फेस्ता दिसा आनी एक मॅथमॅटिक्स जेजू आमकां शिकयता, आनी हें मॅथमॅटिक्स आमच्या तकलेक तो वचचें ना, आमकां समजोवचें ना. कित्याक म्हळ्यार आमच्या टिचरीन आमकां शिकयल्लें 1 कोडीस 1 कोडीस 1 म्हळ्यार 3 शिकयल्लें. पूण आयचें मॅथमॅटिक्स जेजून आमकां शिकोवचें 1 कोडीस 1 कोडीस 1 म्हळ्यार 1 म्हणून, 3 म्हणना 1 म्हणचें. आनी हें कशें जावचें हो एक व्हडलो मिस्तेर. त्या देखून त्रिंदाद त्रिएक देव हे आमच्या भावार्थाचें सत आनी मुळावें सत, आनी हो मिस्तेर आमच्या जानवायेन समजोवंक आमी साध्य ना, पूण भावार्थान मानून घेवंक जाय आसलो हो एक विशय जावन आसा. आनी त्या देखून आज त्रिएक देवाक आमी मान करतना, त्रिंदादीक मान करतना थोडे संगती त्रिंदादी विशयांत आमी घेवच्यो त्यो गरजेच्यो मोगाच्यो. आतां त्रिएक देवाक उगडापें केल्लें जेजू क्रिस्तान, आनी वांजेलिस्तांनी हें जेजू सांगता आसल्ल्यानी बरेंगन आयकल्लें, आनी हो मिस्तेर तांणी बरोवन गेल्लो. आनी पवित्र सभेच्या आमकां दोतोरांनी ह्या मिस्तेरा विशयांत आमकां उगडापें केल्लें. आनी प्रत्येक जावन नैसियाच्या आनी कॉन्स्टंटिनोपलाच्या त्या कावन्सिलांनी आमी म्हणटा थंयसर कावन्सिलांनी वातिकान सभांनी आमकां हें एक भावार्थाचें सत म्हणून परगट केल्लें. त्या देखून नैसियाच्या कावन्सिलान तशेंच कॉन्स्टंटिनोपलाच्या ह्या कावन्सिलान वा विश्वासभेनी आमकां हें एक भावार्थाचें सत म्हणून परगट केल्लें, आनी आमी हें भावार्थान स्विकार केलें जाय. हाच्या फाटल्यान आमची तकली आटावूंक गेल्यार हें कशें हें कितें म्हणलें गेल्यार आमकां समजोवचें ना. पूण आमी जेजू क्रिस्तान ह्या त्या व्यक्तींक आमकां उगडापें केलां. त्या देखून देवा बापाचो मोग आमी साकोंक जाय. जेजू क्रिस्तान दिल्ली ती सोडवून आमी अनुभव करूंक जाय, आनी पवित्रात्म्याचें पवित्रपण मजतदार आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक जाय. आनी त्या मरीपात आमच्या ह्या त्रिएक देवाचो सांगात आमी निरंतरी आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक जाय. मोगाल भावन आनी भयणीनो, आमी म्हणटा आमचो देव त्रिएक देव, देव बाप आनी देव पूत आनी देव पवित्रात्मा. ह्या तेगांक 3 कामां आसात. देव बाप रचणार, देव पूत सोडवणदार आनी देव पूत देव पवित्रात्मा पवित्र करणार. हेजी 3 वाचपां. पयल्या वाचपांत आमी रचणे विशयांत देवा बापान जानवायेक रचलें, तो रचणार रचणे विशयान उलयता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांबावलान रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत सांबावलो जेजू क्रिस्त सोडवणदार म्हणलो तो मिस्तेर आमकां उगडापें करूंक प्रयत्न करता. आनी आयच्या वांजेलाचेर पवित्रात्मो जेजून बसयलेलो मजतदार आनी पवित्रात्मो येताना सक्कड संगती आमकां उगडापें करतलो, आमचें जिवीत पवित्र करतलें म्हणलें संगत आयचें वासाप ते आयच्या वांजेलाचें वासाप आमकां समजोवंक प्रयत्न करता. मोगाल भावन आनी भयणीनो,
त्रिएक देव व त्रिंदाद आमच्या भावार्थाचे मुळावें सत मोगाचें आमी पळया आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचेर हर एक दीस हर एका दिसा आमची मागणी आमी सुरवात करतना त्रिएक देवाक आमी उलो करन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमी सुरवात करचे आनी हर एक मागणें आखेर करतना त्रिएक देवाक महिमा ग्लोरी दिवन आमी आकर करचे आनंद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमी ते आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी अनुभव करता एक दुसरें हर एक साक्रामेंत 7 साक्रामेंती आमकां लाभता आसतना त्रिंदादीच्या नांवान त्रिएक देवाच्या नांवान आमकां साक्रामेंत लावचे मोगाचें आमी पवित्रांच्या वेळार पद्र्याप भुरग्याच्या त्या बालशाच्या तकलेचेर उदक वचून कितें म्हणटा त्या बालशाचें नांव कान हांव तुका पवित्र स्नान दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे हर एक साक्रामेंत त्रिंदादीच्या नांवान आमी घेवचे आमी जावन आसात मोगाचें संजेची गांठ वा दनपारांची इगर्जेची गांठ मारतना 3 3 3 3 फावटी मारता आनी हो संकेत जावन आसा हर एक ही गांठ दनपारां संजेर वाजताना आमकां त्रिएक देवाचो उगडास कान त्रिएक देवाक मान करूंक आनी आमच्या कुटुंबांनी त्रिएक देवाच्या नांवान मागणें कुटुंबाचें मागणें करूंक आमकां एक आपोवणें जावन आसा मोगाचें आनी आमी आमकांत हेरांक आनी आमचे धर्मीक मुखेली बेसांव दिता आसतना त्रिएक देवाच्या नांवान आमकां बेसांव दिवचें आमी पळयलां आनी अशें त्रिएक देव वा त्रिंदाद आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत हर एक संगती मारिपाक प्रभाव घालता आनी त्रिंदादीच्या नांवान आमी जियोवचें हर एक वावर आमच्या जिवितांत आमी करचो जावन आसा मोगाचें त्या देखून आमी म्हळें त्रिंदाद आमच्या भावार्थाची बुन्याद जावन आसा आतां पवित्र पुस्तकाचेर नदर घाली जाल्यार पवित्र पुस्तकांत पोरण्या सोल्ल्यांत ह्या त्रिंदादीच्या मिस्तेरा विशयांत आमकां सडींत समजोनी आयकोंक मेळना 1-2 कडेन आतां सुरवेर उत्पत्ती पुस्तकांत अध्याय 1 वाक्य 26 कितें म्हणलां आमच्यात सारक्याचो आनी आमच्याच स्वरुपाचो मनशाक आमी करुया आमच्याच कोणाच्या त्रिएक देवाच्या रुपाचो त्रिएक कित्याक संवसाराच्या सुरवेर तावन हे तेग जण सांगत आसले देव बाप आनी देव पूत आनी देव पवित्र आत्मा आनी त्या देखून रचणार कितें म्हणटा आमच्यात सारक्याचो म्हणजे त्रिंदादीच्या सारक्याचो मनशाक आमी रचोया आनी थंयसर आमी पळयता देव बाप रचतना थंयसर पवित्र आत्मो देवाचो आत्मो हर एक संगती मांडावळीन घालचे पवित्र करचे आमकां थंयसर आयकोंक मेळटा आनी ह्या शिवाय सडी तरान पोरण्या सोल्ल्यांत ह्या त्रिंदादीचो गूट आमकां उगडावप जावना कित्याक नव्या सोल्ल्यांत जेजू क्रिस्तान हो त्रिंदादीचो मिस्तेर आमकां सडीत गुंडायन मापान उगडावपें केल्लो मोगाचें आतां जेजूक बरी मुरियमायक बरी खबर हाडलेल्या वेळार वा जेजूचो जल्म कळी जाल्लें तें घडीत आमी उगडासा काडलें जाल्यार देव बाप ताच्या दुताक गब्रिएल बडवेक मुरये कडेन धाडटा आनी पवित्र आत्मो तुजेर सावळी घालतलो म्हूण सांगता आनी तुज्या कुशिवांत जल्मातलो देवाचो पूत ताका जेजू म्हणून आपयतले पयले फावटी नव्या सोल्ल्यांत त्रिंदादीचो उल्लेख केल्ले आमी थंयसर पळयता मोगाचें ती बरी खबर हाडलेल्या वेळार आयिल्ल्या वेळार दुसरें जेजू पवित्र स्नान घालचें घेवन उदकांतलें वयर येवचें घडीत आमी नियाळ करतना आकाश उक्तो जालो जेजू आसलो पवित्र आत्मा पारव्याच्या रुपार देवलो आनी बापाचो ताळो ओ म्हजो पूत ओ म्हज्या मोगाचो म्हाका मानवाला ताका तुमी आयका तो ताळो आयकलो मोगाचें जेजूच्या स्वर्गारोहणाचें घडीत आमी नियाळ करतना वांजेलान आमी पळयता थंयसर आपोस्तल सगळे सांगत आसल्या वेळार जेजू ताच्या आपोस्तलांक म्हणटा वसा सगळ्या संवसारार सुवार्ता प्रगट करता हांव तुमकां धाडटा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हणून त्रिंदादीच्या नांवान तांकां मिसांव दिवन धाडचें तेय घडीत आमी थंयसर आमी पळयता मोगाचें आनी प्रत्येक जावन जुवांवचो वांजेल अध्याय 15 तावन अध्याय 18 आमी वाचलें जाल्यार आयचे वांजेलाचे वाचप जुवांवचो वांजेल अध्याय 16 तावन आमी आयकलें नाजाल्यार हे 3 अध्याय 15, 16, 17 आनी 18 4 अध्याय जुवांवच्या वांजेलाचे जेजून
त्रिंदादीचे उगडापें गेल्लें बापा विशांत पवित्र आत्म्या विशांत आनी आपणे विशांत सडीत समजोणी दिल्ले हो वांजेल जावन आसा आमी थंयसर त्रिंदादी विशांत सडीत समजोणी आमी जोडटा तर मोगाल भावन आनी भयणीनो आमचो देव त्रिएक देव हे बाबार्थाचे सत आमी हर एकल्यांनी मानून घे जाय जाल्लें तें सत मोगाचें न्हू आनी ह्या त्रिंदादीच्या नांवान आमी जियोंक जाय आनी आमचें जिवीत अर्थाभरीत करूंक जाय तर आज हें फेस्त व्हडा दाबाजेन आमी संभ्रमतना कितें संदेश आमकां हर एकल्याक मोगाचें न्हू पयलें जावन आसा आमी आमच्या जिवाक आनी हेरांच्या जिवाक आमी गौरव दी जाय कित्याक हांव आनी म्हजो भाव आनी भयण पवित्र आत्म्याची मंदिरां आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या मंदिरांत त्रिएक देव वस्ती करता मोगाचें न्हू त्या देखून म्हजे थंय म्हज्या भावा भयणी थंय त्रिएक देवाचें आजारपण आसा आनी त्या देखून दिसपरतें एकामेकाक मानान गौरवान लेखचें आमच्या दिसपरते जिविताचें तो कायदो जावन आसा वांटो जावन आसा म्हणलें हें पयल्यान पयलें आमी समजूंक प्रयत्न करी जाय मोगाचें न्हू दुसरें त्रिएक देव आमचे थंय वस्ती करता आनी तो देव म्हजें बोळ म्हजे सकत म्हजो बरुवसो म्हणलें आमी उगडासान दवरचें आनी त्या देखून हर एक घडी त्रिएक देवाक आमी उलो मारी जाय मोगाचें न्हू जुबलेवाच्या वरास बरुवशाची यात्रिकां त्या देखून आमचो बरुवसो कोणाचेर आमचो बरुवसो ह्या त्रिंदादीचेर त्रिएक देवाचेर तो देव आमचे थंय आसा आमचे थंय वस्ती करता त्रिएक देव आनी त्या देवाचेर पातयेवन विश्वास दवरून आमी बरुवशान धैर्यान आनी त्या सक्तेन आमी मुखार वचूंक जाय कित्याक त्रिएक देव आमची सकत आमचें बोळ आमचो बरुवसो म्हणलें आमी उडासान दवर जाय मोगाचें न्हू आनी तिसरें त्रिंदादीचें त्रिएक देवाचें जिवीत आमचें जाय जाय मोगाचें न्हू त्या गांजाना मदें त्रिएक देवा मदें देवा बापा आनी देवा पुता आनी देवा पवित्र आत्म्या थंय मोग आसलो आनी तांचे थंय एकवट आसलो मोगाचें न्हू ते तेगी मोगान आसले आनी एकवटान सांगाता वावर करतले ते गांयचें मिसांव रचनेचे सोडवणेचे पवित्र करचें हे तेगी आताक हात दिवन म्हणल्या बरी सांगाता वावर करनासले तो एकवट तांचे थंय आसलो मोगाचें न्हू आमी कन्नडांत एक सांगणी आयकता ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ एकवटांत बोळ आसा मोगाचें न्हू त्या देखून आमी आमच्या कुटुंबांनी जी येताना आमचे थंय त्रिएक देवा थंय आसलो तो निस्वार्थ मोग तो त्याग साक्रिफिसाचो मोग आमचे थंय आसा जाय आनी आमचे थंय एक बळादीक एकवट आमी सगळ्यांनी प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबांत आमच्या वाड्यांत आमच्या फिरगजेंत आमच्या समाजेंत आमी त्रिएक देवाची फर्जा म्हणलें समजून आमी हाताक हात दिवन आमी सांगाता वावरी जाय मोगाचें न्हू केन्ना एकवट आसा थंयसर कसलेंय दुस्मान वायट सकत भितर येवंक अवकाश ना आनी आमी त्रिएक देवाच्या नांवान एक बळादीक मिसांव करूंक शकता आनी त्रिएक देवाक साक्ष दिवंक आमी शकता तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आज हो संदेश आमी जोडटा आसतना आमी त्रिएक देवाची प्रजा आमचो देव एक त्रिंदाद म्हणल्यार आमी वळखून घेवन ह्या त्रिएक देवाच्या नांवान आमचें जिवीत आमी बांदून हाडूंक आनी आमच्या मोगा मैपसाच्या एकवटाच्या जिविता मारिपात ह्या त्रिंदादीक आमी साक्ष जावन रावोंक आनी आमचो क्रिस्ती भावार्थ त्या भशेन आमी परगट करूंक जाय आसली कृपा तेचो सोमयात हांव ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागोवन घेवया आमीन त्रिएक देवा थंय आमच्या भावार्थाची उसारणी करून सांगता आमचो भावार्थ आमी परगट करया एकाच देवाक सत मानता सर्वोद्वेदार बाबतो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोमयाक जेजो क्रिस्ताक सत मानता देवाचो एकलोच पुतो सर काळादी बापातावन जल्माला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपजालो खरो देव तो देवातावन जल्माला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशां पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सरगार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कामुरयेचे उदारीत आनी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पावस ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मोरान सोंसलें आनी ताका आनीक येविलो आनी पवित्र पुस्तक प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवान जालो सर्गा सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांच्या आनी मेल्यांची मनशेवर वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना
आणि पवित्र आत्म्याक साथ मानता ईश्वर आणि जीव दाता तो बापा आणि पुता तो निप्स जाला बापा आणि पुता बराबर ताकाय समा सारको नमस्कार आणि महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेस्त पवित्र कातोलीक आणि धर्मदूतावरी स्थापलेले देव सभेक सत मानता पथकांच्या बक्षाने खातीर एक पवित्र स्नाना सामोन मानता आणि मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवनपणाक आणि ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमीन. मोगाल भवन आणि भयणीनो त्रिएक देवाक आज आमी मान करता आसतना ह्या घडये आमी जेजूच्या नांवान बापाक उलो मारया आणि बापाची मजत करपा ह्या भवार्थाच्या प्रार्थना रुपार आमी मागून घेवया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या सरमुखेल्यांनी तांची मिसांव कामां व्हड उर्बेन आनी तिरासनेन करूंक तांकां कृपा आनी आदार दी म्हूण मागता. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी परजेचे बरेपण सदांच मोतीन दवरून लोकांच्या मुळ्या हक्कांक रक्षण दिवन तांची योजना लोकांमोगाळ जावन रुपीत करूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त पिडेस भाव भयणी तांचे पिडेंत आनी कश्टांत तूं सदांच तांचे सांगाता आसय म्हणलेलो बरवो सोदी. कुटुंबाच्या संद्यांनी तांची मोगान सेवा करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाच्या हर एका संद्यान तूं त्रिएक देव आमचे सांगाता आसय म्हणल्या बरवशान बरोवन तुज्या सांगतपणांत रावून एकवटची मोगाची कुटुंबां बांदून हाडूंक तांकां कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुज्या मोगाक आनी एकवटान साक्षी जायशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी भर आमचे दोळे धांपया. आमकां कितें मागूंक आसा त्या गरजां खातीर मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबांतल्या सक्कर सान्यां खातीर गांवांत परगांवांत आसल्या आमच्या भावंडां खातीर आमी मागया. भुरग्या बाळां खातीर युवा जाणां खातीर प्रायवंतां मालगडी आनी विशेश जावन पिडेस्त भावंडां खातीर आमच्या बिरगज कुटुंबाची आस्वस्थ आशिल्लीं आमची बहीण हिल्डा साल्डाना तिच्या भलायके खातीर भाऊ संदेश शिकवेरा ताच्याय बऱ्या भलायकेंत आमी मागया. सिसिलिया क्वाड्रस तिच्या भलायके खातीर आमचे उपाध्यक्षीन तिच्याय भलायके खातीर आनी जी कोण पिडेस्त भावना आमच्या कुटुंबांनी आसात तांचे खातीर आमी मागया. इस्रायल आनी इराना मदें चलोवन आसचें तें झूज थांबोवंक तितल्यार शांती समाधान राज जावचे खातीर मागया. विमान अवघडान मरण पावल्ल्या भावंडांच्या आत्म्या शांती मागतना खंती दुखींत आसल्या आनी तें दूख सोसूंक कश्ट मारच्या त्या कुटुंबां खातीर मागया. त्रिएक देव तांकां निरंतरी सांगात दिवं दी म्हूण मागया. आमच्या बिरगेजीचो आमचो भाव याजक जस्टीन तसो भाऊजी परच्या दिसा देवादीन जालो. ताच्या आत्म्या शांती मागतना दुखेस जाल्ल्या ताच्या पत्नी खातीर भुरग्यां खातीर आमी मागया. आनी आमची वैयक्तीक गरजो मागणी सोमयाच्या पांयां तळा येगडी समर्पण करया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या पुता जेजूक ह्या संवसारांत धाडलोय आनी तुज्या पुता मारी पात हो त्रिंदादीचो मिस्तेर आमकां तुवें उगडाप केलाय. ह्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता दिन वसता. त्रिएक देवा सारकें आमी मोगा एकवटाचें जिवी जिवंक आमकां कृपा दी. आज आमी उबारलेली मागणी तूं मानून घे. आमकां आनी जे कोणा खातीर आमी मागलां तांकां कितें गरज आसा तें तूं लाभय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. काळू सोम्यामी वेरी सशी जमल्या आमकां सामी जेजू संगी धन्या तुका समर्पिता. गोवा उंडो ताका सोरो गुरतामच्या कश्वावरासो स्वीकार कर सोम्या
सोम्या पवित्र करवा रामसो म्हज्या मोगाल भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानता तसलें जावं दी म्हणून मागान. तुमच्या नंतरें बलिदान आपल्या मानाकनी महिमेक आमच्या सर्वेश्वर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या देवा, बवार्थान आनी मोगान पवित्र त्रित्वेचें नांव उसारून तुका भेटयता. ती आमचे सेवेचें देणी पवित्र कर आनी तांचे वरवीं आमी तुका सदां ओंपलेलें बलिदान जावंक निर्मी जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सवेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदर आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या एकल्याच पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं एकच देव एकलो सर्वेस्पर, पूण तुमी एकच देव आसता एकच जन न्हय. बगार एकाच देव सैंबाचे तेग जन तुवें उगडापो करून दाखयलेलो. वो तुज्या महिमेचो गोट आमी बवार्थान ते सत मानता. आनी तुज्या पुताची तशेंच पवित्र आत्म्याची तीच अंत नसलेली महिमा खालतेपणी आमी वळखता. खरे आनी सस्नाच्या देवा एक एकल्या जनाचो विशेष गुण आनी त्या गायीचे एकच सैंब आनी समा सारकी महिमा वंदून तुका आमी प्रणिपात करता. इस महिमा वाखानून देवदूत आनी सर्गीचे सरदाळबा एका स्थळान तुझे कीर्तन निरंतरी गायता. Povi, povi, दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गाणी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उसर्गी तुका जय, उसर्गी तुका जय, उसर्गी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय. उसर्गी तुका जय, उसर्गी तुका जय, उसर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र, तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडोन ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगन आपले कुशेन कश्ट मरां सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराची येरागन पथकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करान.
Bavart Sugun Pargachaya. Somi Jesu Melo, Jesu Jivan Zara, Jesu Novian Yetolo, Jesu Novian Yetolo. बापा जेजूच्या मोन्ना स्वानी पुन्हा जीवनपणा स्वामी भक्ती बनी उडास करता आणि वो जिवीत सोंड आणि सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुझे मुखार येऊन आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवून तेल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि लिओ सौदावो आमच्या बगेवन बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा बहिणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पासान तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामुरये देवाच्या माये सांगता बगेवन झुजे ते सोपती बगेवन दमदुतां सांजू दुतात देव आणि सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान गांवांत तो दी. आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्यान बापाक आमकां उगडाप केलो. बापा लागीं मागोवंक शिकयलें. आमी बापाची भुरगीं म्हणलें वळखोंक शिकयलां. तर जेजून शिकयल्या उतरांनी सर्गीच्या बापाक आमी उलो मारया. आमी बापाची भुरगीं म्हणलें वळखोन सांगता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुदी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकादांतलें विघ्नांतलें वायटांतलें पिडेशिडेंतलें आनी सर तराच्या अवघडांतलें आमकां हर एकल्याक तूं वाटाय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदो थांबळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे देशकार आनी तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. सुमयाची शांती एकामेकांक वांचून घेवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी.
पळयात ओ जेजू, ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतले. या शेळीच्या जेवणाक आपयला आमी सहभागी. भितर येवचे म्हाका भोवना, पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू ये तू मुझे तर, सदा राव तू मुझे तर, दैवीक कृपेन भर तू म्हाका. मास तुजी कितली स्वादी रगत हे बोवा मुली, आत्मीक खटाय सदा देवची. जेजू ये तू मुझे तर, सदा राव तू मुझे तर, दैवीक कृपेन भर तू म्हाका. मास तुजी कितली स्वादी रगत हे बोवा मुली, आत्मीक खटाय सदा देवची. अतिरिक्त सौम्य हांव सेवक तुका, मासारता सदा पोसताय म्हाका. दुसरी कितेंची न्ही म्हाका नाका सौम्य, तूं जाय म्हाका. अद्वैत सौम्य हांव सेवक तुका, मासारता सदा पोसताय म्हाका. दुसरे कितेंची न्ही म्हाका नाका सौम्य, तूं जाय म्हाका. प्रार्थुया. सर्पद्वेदा देवा आमच्या बापा, या दबाजीक परबे दिसा तुका तुज्या पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमच्या त्रिएक देवा भावार्थान प्रणिपात करून या संस्कारान आमी वांटो घेतला. तुमच्या जिवान अदीक अदीक आमकां बर आनी तुमच्या मोगान आमा सुमेस्तांक संपूर्ण एक कर. हे परी या संवसारान भावार्थान चलतना आनी शेकी सरकार तुमकां रोप पळयतना सगळे आमचे जिवीत भोव पवित्र त्रित्वेची निरंतरी दिनवासनी आनी वाखाणणी जावं म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. जुबलेवाचे मागणे. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या भावातय तुवें आमकां दिलोलो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्याद्वारे आमच्या काळजांत जळयलोलो सेवेचो दिवो तुज्या सर्गींच्या राजाच्या येण्याक आमचो भागी अत्रेक परात जागृत करूं. तुजे कृपा आमकां ताका नासतना सुवार्थेचें बी पोशण करतली जावं रुपांतर करूं. एक नवो सर्ग आनी एक नवी पृथ्वी आसा जावच्या खंडीत बरवश्या मनशा कुळांनी सगळे सृश्टीतय तें बी रुपांतर हाडून तेन्ना वायटाची सगत पुर्ती नाश जातली. तुजी महिमा ससना परस जातली. जुबलेवाची कृपा बरवश्याची यात्रिका जावन आसच्या आमचे थंय सर्गींच्या दिरव्या दिवशी अत्रेक नवो करूं. तीच कृपा सगळे पृथ्वेर आमच्या सुडवंदराचो आनंद आनी समाधान पासरो. ससनाक आशिर्वादी जाल्या आमच्या देवा तुका सदांकाल महिमा आनी वगडाप जावं. आमीन. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. सांजुता देवाक मागणे. या संवसारी जेजो सैरो आनी धर्म जावन आसलेल्या भगेव जुता देवा या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवय मेळ. जेजो सोडवंदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणीची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय. आनी अशें ह्या संवसारी जेजो लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीस कश्टा अडचणींनी सांबोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं खेरीती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बर वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनीन आयलां.
एक घडी भर आमचे दोळे धांपिया. आमचो पात्रोन सांजूद उतात देव ताजे मजतीन मागले मेळटा म्हूण आमचो बरवसो पातयेनी सांजूद उतात देवाची मजत आमी मागता आसतना आमचे सर गरजो ताजे मुखान सुमयाच्या पांय तळा समर्पण करया. आमच्या कुटुंबां खातीर कुटुंबांतल्या सान्यां खातीर गांवांत परगांवांत आसलेल्या भावंडां खातीर प्रत्येक जावन पिडेस्तां खातीर मालगड्यां खातीर मागया. हांवें दोळूत नांवां सांगल्यान परत ह्या सकड पिडेस्त भावंडांचो उडास काडया. हरी एकल्या खातीर आमी मागया. पौशिले दीस सकड वायटा विघ्नां अवघडांतले आमकां आनी आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांक खंयसर आसा थंयसर सोमी तांकां हरी एकल्याक राखून दी सांबाळून दी म्हणून विशेश जावन आमी मागया. ह्या पवित्र थळा घेवच्या सकड भक्तीकां खातीर विविध रितीन दान दिवचे आमच्या बिरगजगारां खातीर परगांवांत आसलेल्या आमच्या दानी खातीर इगर्जे इतर बिरगजदिनी तावन दान दिवच्या हरी एका दानी खातीर तांच्या कुटुंबां खातीर आमी मागया. आनी प्रत्येक जावन आख्या संवसारार शांती समाधान राज करच्या खातीर सांजूद उतात देव मारिपात आमी मागया. झुजा वरवीं पेट्रोलाचें डिझलाचें मोल चडलां जायते मार सगळ्या संवसाराक पडटा. झुजा वरवीं जायते जाण मरण पावतात. त्या देखून हें झुजां रावोंक शांती समाधानाचें वातावरण राज करूंक इराण इज्रायलान आमचे जायतो आमचो मंगळूरचो लोक काम करता. ह्या भावंडां खातीर आमी विशेश तरान मागया हें झुजां रावच्या खातीर. तशेंच परच्या विमान अवघडान मरण पावल्ल्या भावंडांक आत्मीक विशय मागतना तांच्या आत्म्या शांती मागतना कश्टांत आसल्या निराशेंत आसल्या दुखांनी आसल्या ते घाई सोसूंक तांकां नासतना वळवळच्या त्या कुटुंबां खातीर आमी विशेश तरान मागया. तें दूख पळोवंक तांकां ना. हरी एकल्याच्या दोळ्यान दुखां वालतात. पापसैब समेत संदेश दिवन रडलो ताच्या दोळ्यांतल्यान दुखां वाडलीं. तसली परिस्थिती ह्या विमान अवघडा वरवीं कितलींगी कुटुंबां अनाथ जाल्यान दुखान भरल्यान ह्या कुटुंबां खातीर आमी मागया. सांजूद उतात देवा मारिपाक सुमयाची मज सकत ह्या कुटुंबांनी वाळोवन दी बुजावन धैर्य तांकां लाभोवन दी म्हूण मागया. म्हज्या मोतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडळूंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या आपोस्तली पदवेन पयस जावंडे. हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारता. आशा संडल्या बरवस दिवचे खेरे देणे तुका देवान दिला. म्हजे जिणयेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची कोटसाण हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ मई पासे नांवातेगी तूं म्हाका मोगान आदासून सुदारसून व्हर. हांवें व्हडा पातयेंनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे. अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमेवन नांव तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमीन. सुमयाचे आशिर्वाद सांजूद उतात देवाचे मारिपात आमी मागून घेवया. सर्वेस्पर देव तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर फांकोन तो तुमकां मई पासान आनी काकोतीन वागो. दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो एकलोच पूत जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसोने परमाने संवसारा पर्यंत आमचे सांगात आसा. तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करो. तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमची राखण करो. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसांक उजवाडान भरले. तो तुमचे देहाचे सर वायट बसपून उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करो. आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर वतो आनी तुमचे सवे सदां आसो. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाची ओळख गुणाचे वाटे सोमी म्हाका सलय. कृपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेट. बेसांव घालून तुजे सदा म्हाका वाग. शेळे काळीजे मोगान तुज्या पेट. कश्टांत वासतना
बेगीन मुझे करताना दयेन म्हाका तूं राव सतावार चलताना मुझे संगी राव अनवारान पडताना सांबाळ म्हाका तूं शेगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका चलय कुरपे देण्यान तुज्या आत्मो मुजो नेट भेसांव घालून तुजे सदां म्हाका वागय शेळे काळीजे मोगान तुज्या पेट मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशीर्वाद दीव आमकां बघेवन सांज उरता देवा आमकां विनंती कर आमचे देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावाने आमेन. दिव्यवाणी